नमस्कार। हांव आसा निगळ पेडणे हांगा आसात। आयज सकाळच्यान कंटिन्यू जो पाऊस लागला आनी येता त्या 2 दीस पाऊस कंटिन्यू लागपाचे आसात। हे जे उदक तुमी पळयतात, तांबडे जे उदक पळयतात, हे जे उदक जे आसा मोपा एअरपोर्ट जे पठार आसा थंयसून उदक जे आसा हांगा गांवान आयिल्ले आसा। आनी फाटल्यान तुमी जे पळयतात हे जे शेड आसा गणपती विसर्जन शेड आसा आनी हांगा लोक गणपती विसर्जना खातीर शेड बांदलेले, पूण आतां जे शेड जे आसा उदका पोंदा गेल्लेले आमकां सद्या दिसपाक येता। आनी फाटल्यान जे व्हडले व्हडले झाडां दिसतात जे वर डोंगरांतल्यान पाण्या वांगडा व्हांवून आयिल्ले आसा। आनी दोन सायडीच्यान जे उदक येता हे मोपा एअरपोर्ट जे पठार आसा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जे आसा थंयसून हे जे उदक जे आसा व्हांवून येताना आमकां पळोवपाक मेळटा। अशें जर कंटिन्यू जर पावस लागले जाल्यार जे खुबशे हे जे एरिया आसा इब्रामपूर, हसापूर, वारखंड, नागझर, चांदेल ह्या गांवांन बुट्टी येवपाची शक्यता दिसता। आनी ताच बरोबर आयज काही वाठारान उदक जे आसा रस्त्या वयल्यान वयताना सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळ्ळें आनी काही रस्ते जे आसा उदका पोंदा गेल्लेले सुद्दां दिसपाक आयले। एकंदर हे जे उदक आसा जे उदक वयरसून जे मोपा एअरपोर्टा वयल्यान जे सोडलें वता त्या खातीर खंय तरी लोकांचे जिवनाचेर सुद्दां संकट येवपाची शक्यता सद्या दिसपाक येता। तेरेखोल नदीचे जे उदकाचे लेवल जे आसा वाडत आसा, केन्नाच्यान वाडटा आनी कितें सांगूंक सोदता तूं? हे 2 वरां जालो वाडटा उदक वाडटा। आनी तूं खंय रावता? कोरगांव रावता। ओके। हांगा कितें करपाक गेल्लो काय? तसोच बेश्टे येतलो नुस्तेक मारपाक। ओके ओके। उदकाचे लेवल जे आसा कमी जायत आसा की वाडत आसा? तुका वाडत आसा। ओके। हो जो कंटिन्यू जो पाऊस लागला ह्या पावसा खातीर खुबश्या लोकांच्या घरार सुद्दां उदक गेल्लें आसा आनी खुबशे रस्ते जे आसात उदका पोंदा गेल्लेले आमकां पळोवपाक मेळटा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.